दिव्यवाणी 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 मगच्या बा भयणीनो हॅपी इस्टर तुमकां बागी फेस्त तुमकां बागी इस्टर फेस्त तुमकां समेस्तांक आमी मागता आमचो समी जिवान जाला तो मागीर जैत्य मरणाचेर तो जैत्यवन जाला समी मरणाचेर जैत्यवन जाला ताचेर फातयेल्ल्यांक आमकां सुमेस्तांक ताणें सर्गींचीं दारां उक्तीं केल्यान कोणें सोमयाचेर फातयेल्यान तांकां सुमेस्तांक सोमयान जेजून सर्गींचीं दारां सस्नाच्या संतोशाचीं सस्नाच्या जिविताचीं सस्नाच्या आनंदाचीं दारां ताणें उक्तीं केल्यांत सोमयान उक्तीं केल्यांत ताणें तांणी सल्वासांव स्विकार करी येता हर एकल्यान कोणाक सर्गींचीं दारां उक्तीं जाल्यान ताणें सगळें तांणी सल्वासांव स्विकार करी येता हालेलुया हालेलुया कसलो महिमेवंत दीस आज आमी आचारण करता मोगाच्या बा भयणीनो कसलो महिमेभरीत दीस कितलो वर्तो महिमेन भरिल्लो आमच्या आटापंक समजूनेक आटापंक जायनासलो तसलो महिमेवंत दीस आज आमी आचारण करता मोगाच्या बा भयणीनो म्हाका उगडासाक येता 1815 ती 18 तारीख जुनाची जून 18 1815 1815 इसवेंत आमचो ड्यूक वेलिंग्टन इंग्लंडाचो ड्यूक वेलिंग्टन आनी नेदरलँडाचे आर्मी आनी सगळी जर्मनीची आर्मी सांगाता मेळून नेपोलियना विरोध महान झूज तांणी मांडलें महान झूज तें बॅटल ऑफ वॉटरलू म्हणटात वॉटरलू म्हणलें त्या महाझुजाक ते देंवतात आनी त्या झुजांत ते भिरांकूळ झूज सगळें इंग्लंड राखोवन आसलें कित्याक म्हळ्यार नेपोलियन इंग्लंडाक नाश करता म्हणून बाय सरिल्लो तेदो व्हडलें सैन काडून आनी ते दाडा सगळें इंग्लंड राखोवन आसलें ताका मेळचे खातीर ती बरी खबर आयकूंक ल्हान थावन व्हड मनीस पर्यंत राखोवन आसलें आनी त्या दिसा झूज सुरू जालें आनी त्या दनपारा उपरांत कठीण फॉग म्हणटा फॉग म्हळ्यार दुरी पडिल्ली इंग्लंडान कठीण दुरी आनी हांगा कितें जालें झुजांत म्हूण त्या वेळार रेडिओ नासलें त्या वेळार मोबायल वॉट्सॅप आनी पुरा नासलें फेसबूक नासलो तशें जाल्ल्यान लोकांक त्या झुजांत हांव एका सैनिकान कोणें येवन खबर दिली कितें जालें गे म्हूण आनी निमाणें एक ल्हानशी बोट आयली त्या बोटीचेर एकलो सोजर तांबडे वस्तू न्हेसून उबे रावन आलो ताणें थोडी तावन व्हडल्यान बोब घाली वेलिंग्टन डिफिटेड म्हूण व्हडल्यान बोब घाली वेलिंग्टन सोलवालो म्हणून वेलिंग्टन सोलवालो ताका मागीर काल सांगलें आयकून तितली दुरी आली आनी ती खबर घडये भितर सगळ्या इंग्लंडाक लोक राखून आलो सगळ्या इंग्लंडाक कळ्ळें वेलिंग्टन डिफिटेड म्हणली खबर सगळ्या आनी सगळे मुस्क तांचेर आयले सोलवणी आयल्या बरी आयली म्हूण मागीर सांज जाताना ती बोटी तावन देंवोवन ती बोट तावन देंवोवन थोडे सोजर आयले आनी म्हणाले वेलिंग्टन डिफिटेड दी एनिमी म्हणून पयल्यान ती एनिमी म्हणलें तांकां कोणाक ना वेलिंग्टनान डिफीट केलां दुस्मानाक म्हणून मागीर कळ्ळें देखून पयलें वेलिंग्टन डिफिटेड विलिंग्टन सोलवणी म्हणून आयकलें मागीर तांकां सोमाक कळ्ळें कितें म्हळ्यार मागीर निदान सांज जाताना रात जाताना सगळा इंग्लंड नासोवंक सुरू जालें उडोवंक सुरू जालें संतोशान भरलें कित्याक म्हळ्यार हें तांकां गरजेचें नासलें नेपोलियन येवन इंग्लंडाक नाश करता म्हणलें ताणें देखून बॅटल ऑफ वॉटरलूच्या महाझुजांत इंग्लंडाच्या जर्मनीच्या नेदरलँडाच्या फोर्सांनी सैनिकांनी सांगाता मेळोवन नेपोलियनाक ताचें सैन तांणी नाश केलें आनी संवसारार समाधान आसा अशें केलें हो सर्वाधिकारी उठिल्लो नाश करूंक आनी तशें मोगाच्या न्हू तांकां इंग्लंडाच्याक आनी जर्मनीच्याक निदान कळ्ळें वेलिंग्टन आर्मीचो कमांडर तो जिखलो म्हणून सोमयाच्या पुनर्जीवनपणान ती सोमी सोलवालो म्हणून ताचे तशीच जेजू कुर्सार उमकळटाना ताका पळोवन धांवलें सोमीचें जालें सोम्याची सोलवणी पयलें तांकां सोलवणी म्हूण बगलें आनी पथकाक मरणाक
आनी दुस्मानाक सैतानाक कळलें की सोमी सोलवालो म्हणून पयलें चिंतलें सोमी सोलवालो म्हणून आनी तांणी सोमी सोलवालो म्हणून तांणी झूज मांडलें. पूण निदान कळलें की ताच्या दुस्मानाचें सर्वनाश जालें, भस्म जालो म्हणून सोमयान जिवान जेजून तांचो भस्म केलो. आनी ते जोडलें महान फेस्त केदें वर्तें फेस्त आमी आज आचारण करता. चरित्रांतलें अती व्हडलें फेस्त हें आमी आज आचारण करता. येद व्हडलें फेस्त आमचें आज, येद व्हडलें फेस्त आमी आचार केदें वर्तें फेस्त आमचें सल्वासांवाचें. कोणें ताचें ताणें धाडिल्लें सल्वासांव स्विकार करता ताका हालेलुया म्हणचें भाग म्हणटा मेळटा आज. आनी कसले महिमे बरे दीस वो आमी हालेलुया म्हणचो आनी व्हडत्या संभ्रमान आचारण करचो. म्हाका न्हू तामिळनाडांत हांव एक पेपरार खबर आयिल्ली त्या राजम्मा विशयांत. राजम्माक दोगां तेगां भुरगीं आशिल्लीं आनी तीं काजार करून जाल्या उपरांत एकलीच जियेताली. कोणीय भुरगीं तिका पळोवंक येनासलीं. एका स्लमांत गुडसुलांत ती आशिल्ली. शेजारची तेनेची दुबळी म्हणून कोणीय तिका लेख येनासलें. ही खंय कामां येताली म्हातारी आनी येवन तिचें इल्लेशें रांदप करून वगेत न्हिदताली. बरी मनीस ती. खंय थोडे तिकेशे तिसरीन थोडीं घरां सोडून तिशीन थोड्या घरांनी ती वचोन उलयताली. पूण एन्नाची शेजारचीं कोणी तिचे कडेन उलयनासलीं. आनी तिणें एक आंगवण घाल्ली. एक एका 7 वर्सां हेपटी 7 देवळांक तिणें एक तीर्थ यात्रे करचें म्हूण तिचें एक पॉयन आशिल्लें. आनी ती तीर्थ यात्रे करूं म्हूण येता. आनी गेल्या उपरांत कितले दीस ती नासली थंय. कोणा कडेन ती शेजारच्यांक वचून खंय गेल्या बीग घाली आनी गेल्या ती. आनी थोड्या तेंपान रेल्वे डिपार्टमेंटांतल्यान आयलें रेल्वे एक्सिडेंटांत एक स्त्री मरण पावल्या म्हूण. आनी तिची फोटो ती रगतान तोंड आनी परत वळख सोमाक कळनासली. सुजिल्लें तिच्या दोळ्यांनी परत सुजिल्लें तोंड सुजिल्लें. तिची फोटो पेपरार पळोवन तिच्या भुरग्यांक आनी सिलसिलें गांवच्या लोकांनी तीच राजमांत म्हणून. आनी तिचीं भुरगीं थोडे दीस आयलीं मोर्न आनी परत केलें. आनी थोडे दीस उपरांत तांणी तिचो बोजो म्हूण दवरलो. बोजो करूं म्हूण गांवच्या सक्कडी तिचे कडेन उलयनासलो लोक सक्कडी तेजे आतां बोज्याक आयली. बोज्याक येताना आनी भुरग्यांनी मेळोन बोजो केलो तिचो. जिवांत आसतना कोणी पळोवंक येनासलीं पूण बोजो करूंक आयली. बोजो केलो आनी बोजो करतना दनपार 11 वरांचेर सक्कडी सांगाता मेळ्ळी जेवण आनी परत करूंक. आनी ताचे मागीर एक वर जाताना तांणी बोज्याचें जेवणाक घालूंक सक्कडी जेवन पंक्तेक बसले. त्या वेळार राजम्मा तिच्या घरा लागीं आयली. राजम्मा आनी सगळ्यांक बें दिसलें. सगळ्यांक दिसलें ती मेल्या म्हूण. सगळ्यांक भियेलीं म्हळ्यार ती पुनर्जीवन जावन आयल्या म्हणून. पुनर्जीवन जावन आयल्या म्हणून. मागीर तिका पळयतना हांवच राजम्मा हांव खंय मरूं ना. हांव रेल्वे बंदार पडोवली हांव न्ही ती. हांव तीर्थ यात्रेक गेल्ली हांवें काल हांव निमाणें हांगा 7 देवळांचें तीर्थ यात्रे म्हजें करचें तें 7 वर्सां फाटीं 7 देवळाचें. ह्या वर्सा हांवें करूंक आसलें. ल्हानपणांतल्यान हांवें सोडूं ना तें तीर्थ यात्रे करचें. देखून हांव तीर्थ यात्रेक गेल्लीं पयना गेल्लीं आनी सक्कडी पिलग्रिमेज करून आयली. सक्कडी 7 देवळां वचून निमाणें देवूळ जावन हांवें काल राती बसली आज येवन पावली हांगा म्हणली. लोकांक जाप. लोकांनी चिंतलें ती पुनर्जीवन जाल्या म्हूण. म्हाका न्हू चरित्रेन कोणूच पुनर्जीवन जाल्लो दाखलो ना सोमी सोडल्यार. सोमी मात्र ह्या जेजूचे पुनर्जीवनपणी चारित्रीक गटान सोमी सोडल्यार कोणूय पुनर्जीवन जावं ना. म्हाका न्हू वांजेल सांगता तांकां आणखी समजना म्हणून. पयस पुस्तक सांगता ताणें मेल्ल्यांतलो उठोवंक आसा तें म्हणून. पयस पुस्तकान सांगलां जेजून मेल्ल्यांतलो उठोवंक आसा म्हूण. हें कळीत जाता हय मगदलेच्या मरयेची सुरवेली प्रतिक्रिया. कितें म्हळ्यार तो मेल्ल्यांतलो उठोवंक आसा कळीत जाल्यार तांकां शिसांक आनी कोणाकय तांकां समजोना. समजून येना. कोणाकच जेजू पुनर्जीवन जालो तांकां कळीत जायना. तांकां वळख जावप जेजू पुनर्जीवन जालो म्हणटा कोणाकय कळना. पळया दाखलो काडया आमी आतां हें आमकां कशें कळीत जाता शिसांक आनी कोणाकय समजोना म्हूण. पळया मगदलेच्या मरयेची सुरवेल्ली प्रतिक्रिया. मगदलेच्या मरयेची सुरयेर ती काल म्हणटा जेजू पयले फावटी तिका दिश्टी पडलो. ती म्हणटा माली म्हूण चिंता. तिका वळख धरूंक जायना. सुरवेल्ली प्रतिक्रिया पळय तिका पळयतना कळटा. मरयेक पळयतना कळटा. ती फोंडा लागीं ती गेल्ली तिका कळोवंक कळना कालें म्हणून. मरयेक वळख धरूंक मेळना मगदलेच्या मरयेक. ताचे उपरांत सिमा पेद्रूची प्रतिक्रिया पळया. ती पळयतना आमकां कळटा. जुआंवची प्रतिक्रिया पळया. आतां मगदलेची मरी चिंता जेजूची कूड कोणें फोंडांत हांव खाण व्हेल्या
कोणेंगे जेव म्हाका गेल्या ती मग फोंड उक्तता त्यो वचोन पळयता फोंडा सोपा दवरलो फातर उक्तो जाल्यार बागील उक्तेत नाला भितर वचोन थंय न्हू जेजूची कूड ना दवरलेल्या जाग्यार जेजूची कूड ना ती चिंता कोणें सोन काडून येयला म्हूण जेजू भायर आलो पुना जिवन जालां म्हूण तिका बगूना पेद्रू पळय ओडू पेद्रू ती खबर वचोन मरी मगदलेची मरी वचोन पेद्रू सांगता पेद्रू इतलो कन्फ्यूज जावन आपणेंच पळय जय हांवें तो पळयजे आनी वचोन तेच्या फोंडा लागीं वचोन हांवेंच पळयजे म्हणून तो फोंडा लागीं धांवता कन्फ्युजन जावन हांवें तो पळयजे म्हणून ताका पातयेवंक जावना जेजू पुना जिवन जाला पयत पुस्तकान सांगलां म्हणून ताच्या मागीर जुवांव पळया जुवांव येता आनी रितो फोंड पळयता पूण तो फाती येता क्रमेण सगळे शीस अर्थ करतात हें पवित्र घडीत अर्थ करतात आनी ते फाती येतात तांची सुरविल्ली प्रतिक्रिया पळय मोगाच्या न्हू तांची सुरिल्ली प्रतिक्रिया एक मुख्य लिसांव आमकां शिकयता जुवांवची सुरवेची प्रतिक्रिया पेद्रूची सुरवेची प्रतिक्रिया मगदलेच्या मरयेची मेरी मगदलेनाची सुरवेची पयली तांची प्रतिक्रिया सुरवेल्ली तांची प्रतिक्रिया पळय आमकां एक लिसांव शिकयता कळ्ळें तें लिसांव हें लिसांव आमी पास्कांच्या फेस्ता दिसा तुमी आनी हांवें हें लिसांव आमच्या काळजा मनान दवरल्यार मात्र हें वैभवाचें महिमेचें समर्थीचें हाती व्हरतें फेस्त आमकां करता बरी जाता हें लिसांव शिकायचें कळ्ळें म्हळ्यार आमच्या पुनर्जिवानपणा विशीं समजुनी गूंड जाय म्हणलो अर्थ जेजूचें पुनर्जिवानपण मात न्ही जेजूच्या पुनर्जिवानपणांतय आमची समजणी गूंड जाल्यार आमच्या पुनर्जिवानपणा म्हज्या पुनर्जिवानपणाची समजणी म्हाका मेळटा म्हूण देखून जेजूच्या पुनर्जिवानपणाची ती समजणी आमचे थंय गूंड ती समजणी गूंड जायचे आमची समजणी गूंड जायचे शीस निदान रितीन पुनर्जिवानपणा विशीं समजणी अर्थ करून येतात सुरू सांगात शिशांक अर्थ जायना निदान करून निदान रितीन निदान देखून मोगाच्या न्हू आमकां पुनर्जिवानपणाची समजणी जाय गी ती कस पटी येना ती निदान आमचो बावार्थ वाडयल्या बरी निदान रितीन एकच पटी म्हळ्याना निदान रितीन पुनर्जिवानपणा विशीं आमची समजणी घट जाता चडटा वाडटा आनी आमचे अर्थ आमी सगळो पुनर्जिवानपणाचो अर्थ आमकां निदान कळटा एकच पटीन कळना तें हें लिसांव शिकयता पयलें लिसांव मरयेक सुरूक अर्थ जावना पेद्रू अर्थ जावना आनी जुवांव की जेजूच्या पुनर्जिवानपणाचें अर्थ जावना देखून जेजून पयलें ताच्या विशीं शिकयतना ताच्या पुनर्जिवानपणा विशीं शिकयतना तांणी तितलें अर्थ करूंक नातलें जेजून पयलें शिकयलें तांकां पयत पुस्तकांत कितले फावटी हांवें तिसरे दिसा उठोंक हांव पुनर्जिवान जाता म्हणून जेजून कितले फावटी शिसांक शिकयलां तांणी अर्थ करूं ना देखून तें निदान अर्थ करिचें हें सत आयच्या दिसा आमी सगळ्यांनी ह्या पास्कांच्या फेस्ता दीस आमी एक समजणी एक सत अर्थ करचे मतीक पयलो विशय काम जावन आसा म्हळ्यार पयलो विशय जावन आसा जेजूच्या पुनर्जिवानपणाचो अर्थ एकच पटीन कोणा तावन मेळना एकच पटीन तो जायना तो निदान जेजूच्या संबंदांत तो पुनर्जिवानपणा विशीं जायतें आयकून समजून पवित्र पुस्तका विशीं जाणा जावन तो अर्थ आमी जोड काडचो निदान पुनर्जिवानपणाचो अर्थ आमचे थंय गूंड जायचे तो निदान देखून हें एक सत आमी उडास दवरया ह्या पास्कांच्या फेस्ता वेळार ह्या आचारान करतना आमी उडास दवरया जेजूच्या पुनर्जिवानपणाचें हें सगळें सत ताचो अर्थ कळसो निदान एकच फावटी कळना कितलो तूं मागण्यांत गूंड जेजू थंय देंवताय तितलो पुनर्जिवानपणाचो अर्थ तुका कळटा आनी हें सगळ्यांनी आमकां गरज हर एकल्या आमकां गरज हें आमचें ससनाचें जिवीत हें आमचें क्रिस्ती भावार्थ वो आमचो क्रिस्ती बरवसो वो आमचो क्रिस्ती मोगांत जिवंक एक आमकां थांक दिवचो देखून असो अर्थ कितल्यान तुका जेजूच्या पुनर्जिवानपणा विशयान कळी जाता तितली तुजी भागी जिणी क्रिस्ती जिणी बळवंत क्रिस्ती भावार्थाची क्रिस्ती जिणी तुजी जाता देखून तें मस्त गरजेचें मोगाच्यान मस्त गरजेचें दुसरो संगत आनी एक सत ह्या नातालांच्या ह्या आमच्या पास्कांच्या फेस्ता वेळार आमच्या काळजा मनांनी आमी घट्ट धरून काडून जालें आनी एक सत आसा एक सत कळ्ळें की
पुनर्जन्मा विशीं कोणें सांगल्यार कितें बूक वाचल्यार आनी एकच फावटी येना, तें निदान शिसांक एकच फावटी येवना, निदान 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 आयिल्लें. तशेंच आमचें तें हर एकल्या क्रिस्तांवांक तो याजाक जावं दी, तो रिलिजियस जावं दी, या तो लायक जावं दी, तें सत ताच्या काळजां मनांत जेजूच्या पुनर्जन्मपणाचें सत कळी जावचें. तो अर्थ कळसो, अर्था बरीत चड आनी चड अर्थ कळटा, पुनर्जन्माचो अर्थ कळटा. निदान तो मागण्यांत गुंड देवल्या बरी, मागणें एका दिसाचें न्ही, जिणी बोर तशें पुनर्जन्मपणाचें सत आमकां कळचें जिणी बोर मागण्यांत केल्ल्या वेळार. हे पयलो विशय. दुसरो विशय काय म्हळ्यार शिसांनी रितोपंड पळयल्ल्या वेळी तांकां ताचे विशीं सगळें अर्थ कळीत जालें ना. शीस दोवलें रितोपंड पळयलो आनी पुनर्जन्मा विशीं जेजू विशीं तांकां पूर्ण अर्थ तांच्या रित्या पंडात मेळो ना, पूर्ण सगळो अर्थ तांकां कळीत जालो ना. जिवान जेजूक पळयल्ल्या शिवाय जिवान जेजूक पळयल्यारय सगळो अर्थ तांकां रितोपंड पळयलो तर कांय कळना. रितोपंड पळय तांकां जेजू आला तांकां जेजू ना, जेजूच्या मरणाची कुडांग दवरली, निके पिल्ल्यांगा ती कुडांग दवरली, आतां खंय दिसना, समाज घालया दुसरे खंय वस्तिल्ल्यान दिसना, हांगासो ना, तर खंय हांव जेजू पुनर्जीवन जाला म्हण ताणें अर्थ करच्या. तांकां अर्थ जालेंच ना तें. जेजून पयलें इतलें शिकयलां पुनर्जीवनपणान, तांकां अर्थ कळीत जालो ना. मागीर कालें जिवान जेजून तांकां शिकयल्यारय कळीत जावना. जिवान जेजून रितोपंड पळयलो, जेजूनातलो रितोपंड पळयल्यारय कळना. तिसऱ्यांक कालें म्हळ्यार जिवांत जेजू तांकां मेळटा, ती पोंडा कडेन मेळल्यारय तांकां हें अर्थ कळीत जायना. पुनर्जीवनपण म्हळ्यार कितें, खालें पुनर्जीवनपण, खालें तें कशें आसा तें पुनर्जीवन, तांकां अर्थ कळीतच जालो ना. पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्म्याची देणी तांकां दिल्ल्या वेळार तांकां शिसांक पवित्र आत्म्याची देणी दिली. मागण्यार ते आसतना पवित्र आत्मो तांचेर आयलो जिब्यांचेर पवित्र आत्म्याची देणी तांकां दिली. आनी पवित्र आत्म्याची देणी तांकां दिल्ल्या वेळी तांची मत उगडली, तांचें काळीज उगडलें, तांचें जिवीत उगडलें, तेन्ना तांचो बावार्थ उगडलो. आनी तेन्ना तांकां हो बावार्थाचो मिस्तेर संपून कळीत जालो तांकां. पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळ्या वेळार तांकां बावार्थाचो हो मिस्तेर, हो बावार्थान बरोवलो मिस्तेर तांकां कळीत जालो. तशें तांकां हो मिस्तेर गूण तरान स्पश्ट जायसर करूंक साध्य जालें. तांचो बावार्थ स्पश्ट, ह्यो मिस्तेर स्पश्ट अर्थ करूंक, स्पश्ट तरान अर्थ करूंक साद जालें पवित्र आत्म्याच्या त्या कृपेच्या देण्यान. मोगाचेनो, जेजूचें पुनर्जन्मपण नीज चरित्रीक घटना. ही दुसरी संगत, जेजूचें पुनर्जीवनपण नीज एक चरित्रीक घटना. पूण हें घडीत वेळा काळा तिशीन येता, बियॉन्ड टायम म्हळ्यार वेळा काळाच्या पलतडी येता, वेळा काळ उतरोवन येता. वेळा काळाक ताका सीमीत जायना. वेळा काळा इतल्याच वेळार इतल्याच पटी म्हूण कांय वेळा काळाच्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचें घडीत वेळा काळाच्या तिशीन येता, बियॉन्ड टायम येता. हें घडीत सस्नाक सगळ्या वेळा काळान बरयलें तें जायचें मोगाचें. सो हर एका वेळा काळार तें एका त्या दाळा मात्र ह्या दाळा मात्र न्ही, सगळ्या वेळा काळार तें बरोवन हें घडीत बरोवन त्या विशयान ध्यान करूंक आसाचें. आमच्या जिणेची हर घडी ती रुपांतर करीचे. आमची आनी मुखल्या पिळगेची घडी जिणी ह्या पवित्र घडितांत, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या घडितांत ती पाशार जायचे. ह्या घडिता वेळी सगळे वेळा काळीन ते हें घडीत बरोवन आमची जिणी रुपांतर जायचे. आमचे जिणेची हर घडी रुपांतर जायची, हर एक वेळ ह्या घडयेंत रुपांतर जायचे. जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जाताना ते खाली आदल्या जिविताक फाटीं आयलो न्ही. जेजू पुनर्जीवन जालो म्हळ्यार कितें, जेजू पुनर्जीवन जालो म्हळ्यार ताच्या आदल्या जिविताक फाटीं आयलो की. आदल्यान जिवीत पयलें कसो जालो तसोच जालो की तो. पयलें जेजू कसो जालो, कसली कशें आसली ताची कूड तशीच आयली की. ताचेर नाक कितलें लांब आलें तितल्यान तो दोळे कितें व्हड आले तितलेच की. ताची बुदोवंक काय कशें आसलें तशें ताका तो फाटीं आयलो की. मरच्या पयलें आसलें जिवीतच ताणें फाटीं घेतलें की तेंच की जिवीत की ना मोगाचेनो. ताच्या बदलाक ताचें पुनर्जिवंत जिवीत एक नवी सुरवात, हें न्यू बिगिनींग जालें, हें नवी सुरवात जालें. तेजो अनुसार तें नातलें, तली सुरवात नातली. एक नवें सुरवात जेजून ताच्या पुनर्जीवनपणावरी हे नवी सुरवात, हें न्यू बिगिनींग हाडलें. तो आतां डिफरंट दुसरोच तो रुपांतर जाल्लो. दुसरोच तो, आदलो न्ही, दुसरोच तो.
ताची कुडीक आनी प्राय जायना. जेजूचे पुनर्जीवनपण जाल्ले कुडीक आनी प्राय ना. जेजू ल्हान भाशेंत आसलो, मागीर 33 वर्सां म्हळ्यार ताची प्राय जावन थायली. आतां जेजूच्या कुडीक प्राय जायना आनी रुपांतर जाल्ली. रुपांतर जाल्ले कुडीक बिलकूल प्राय जायना. प्राय चडना, तसोच आसल्या बरीत. देखून ताची पुनर्जीवनपण जाल्ली कूड तशीच आसता. ती मरना आनी बिलकूल जेजू मरना. ती ताका मरण ना, त्या कुडीक मरना पुनर्जीवनपण जाल्ल्याक. देखून नेवर एज ताका प्राय वाडा जायना. ती मरना. इट कूड नेवर डाय. ती मरना. इट कूड नेवर डाय. पुनर्जीवनपणाची बॉडी, द ग्लोरिफायड बॉडी वील नेवर डाय. मागीर दांपुल्ल्या दारांतल्यान ती पास जाता. जेजूची पुनर्जीवनपणाची कूड येता. दार दांपलां जाल्यार दारांतल्यान पास जावन येता. तसली ती महिमे बरीत कूड ती. ही जिवान जाल्ली आमच्या सोम्याची कूड, ही जिवान जाल्ली आमच्या सोम्याची कूड ताच्या आत्म्या लागीं परतून युनायट जाता. ताच्या आत्म्या लागीं मेळटा. सासणी ताचे संगती, ताच्या संगीती आसा. ताच्या आत्म्या लागीं मेळून सासणीक आत्मा आनी जेजूचो आत्मा आनी कूड सांगात आसा. हें पुनर्जीवनपण हें आमकां वांजेलातावन कळटा. सोम्याचें पुनर्जीवनपण जाल्ली कूड आमकां साध्य करता. ताच्या पुनर्जीवनपणांत वांटेली जावंक साध्य करता. सोम्याचें पुनर्जीवनपणाची कूड ताची कूड आमचें पुनर्जीवनपण साध्य करता. ताच्या पुनर्जीवन वांटेली जावंक साध्य करता. जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत आमकांय वांटेली जावंक ही साध्य करता, साध्य जाता. देखून आमकां आतां बरवसो आसा मोगाच्यानो. ताच्या कश्टा वळवळ्यांत आनी मरणांत आमी भागीदार वांटेली जाल्यार ताच्या पुनर्जीवनपणांत भागीदार जातले आमकां बरवसो आसा. ह्या पळय आदीं थोड्या तेंपा आदीं, 2 म्हयन्यांत आदीं मोगाच्यानो आमच्या कुडयाळान कितें जालें, जेरोजा इस्कॉलान कितें जालें. थोडीं येवन म्हणली आनी आमकां बरवसो कसो आसचो हांगा. बरवशान बरें जातालें म्हणलें बरोसो कशें पातयेन येवची, बरवसो खंय आहा. आनी अशीं जाय जाल्यार इतलीं बरीं इस्कॉलांक आनी परत एटॅकान ह्या नमणे जाल्यार आमकां क्रिस्तांवांनी फ्युचर कळलें गे म्हूण, फुडें कितें गे म्हूण. पूण देव जिवान जाल्लो जेजू आमचे सांगात आसा. ताणें आमचो बरवसो आसा म्हणून आमकां क्रिस्तांवांक बरवसो आसा म्हूण ताणें कळीत केलें. कित्याक म्हळ्यार हेर धर्माचे मुखेली, हेर धर्माचे जाणटे, हेर धर्माचे बरे मनीस, हेर धर्माचे शिकपी मनीस, हेर धर्माचे एक बऱ्या समजणेचे अर्थाभरीत मनीस समाजांत आसात म्हूण देवान दाखोवन दिलें. तांणी ह्या इस्कॉला विरोध पितूर केल्ल्यांक तांकां व्हड्या मापान खंडन केलें आनी कितलें बरें ते उलयले आनी कशें आमकां बरें करतल्या सेवा करतल्यांक तांणी आदार दिलो. तांणी सपोर्ट केलें. इस्कॉलाक तांणी सपोर्ट केलें. जेरोजा इस्कॉलाक सपोर्ट करून ते उलयले आनी तांकां कशें तांणी खंडन करून तांच्या जाग्यार तांणी मान थंय दवरलें. तांणी थोले बरे मनीस हेर धर्माचे, हेर भावार्थाचे ते उबे रावून 10 जाणां मुखार उबे रावून, समाजा मुखार उबे रावून इस्कॉला पक्षेक रावून, आमच्या पक्षेक रावून आमकां देर दिल्लें जावन आसा. आमचो बरवसो आणकी जिवंत आसा. जिवान सोमी आमच्या सांगाता जियेता म्हणल्यार ही साक्ष. जेजूच्या पुनर्जीवनांत आमकांय वांटेली जावंक, ताच्या पुनर्जीवन भागीदार जावंक आमकां आसा. ताच्या कश्टा वळवळ्यान मरणांत आमी भागी जाल्यार, तातूंत आमी वांटेली जाल्यार ताच्या पुनर्जीवनपणांत आमी वांटेली जाता. देखून जेजून कश्ट सोंसले हेरां खातीर, गरजेवंतां खातीर आनी कोणाक पळय त्या मुळाव्या गरजांची गरज आसा. खंय पळय आमकां बुजवणी दिवंक गरज आसा, खंय आमकां आदार दिवंक गरज आसा, खंय आमकां समजणी दिवंक गरज आसा आमच्या भाव भयणीक, थंय आमी तांच्या कश्टांत तांचे पसत इल्लेशे कश्ट सोंसलो जाल्यार आमकां जेजूच्या पुनर्जीवन त्या वैभवांत आमकां भागीदार जावंक साध्य जाता. तशें म्हळ्यार कितें, आमची कूड महिमे बरीत जातल्यो. आमच्यो कूड सगळ्यांच्यो कूड महिमे बरी जातल्यो. आमकां प्राय जावची ना, कोणाकच आमकां प्राय जावची ना. वी वील नेवर एज. आमकां प्राय जावचें ना. आमचें खाण जेवणाची गरज आमकां आतां खाण जेवणां आसा जाय. आमचें पुनर्जीवनपण म्हळ्यार आमकां खाणा जेवणाची गरज आसची ना. वी रिक्वायर नो फूड. खाणा जेवणाची गरज आसची ना. वी नेवर एक्सपिरियन्स इलनेस. आमकां पिडा वा दूख पिडा भोगची ना. आमकां पिडा आसची ना. कसलें डिजॉर्डर आसचें ना.
कसलें डिजॉर्डर आमी म्हणटा तें डिजॉर्डर हें डिजॉर्डर म्हणटा आमचें कसलें भलायकेन डिजॉर्डर आसचें ना. अशेंच आमी सस्नाक आमच्यो कुडीद्वारे आमी हेरा लागीं एक पवित्र भागीदार जातेल्यां आमी अशेंच आमी सस्नाक जियेतेल्यां आनी आमचे कुडीद्वारे आमी हेरा लागीं एक पवित्र बांद भागीदार जातेल्यां देवाचो मोग आमी तांकां कम्युनिकेट करतल्यां देवाचो मोग कितें म्हणून आमच्या काळजांत बरयल्लो देवाचो मोग ह्या पुनर्जिवान जाल्ल्या कुडीद्वारे हेरांक आमी पाशार करतल्यां आनी आमकां मोगाचें न्हू एजिलिटीचें देणें मेळटलें एका जाग्यार थावन आनी एका जाग्याक तक्षण वेचें चिंतना तक्षण वेचें तांक एबिलिटी मेळटली. पळया मोगाचें न्हू हांव एकलो चेडूं ताच्या आबाची मस्त साखरी करून आलें 2 फावटी तो मरता म्हणून जाल्लो आबाची साखरी करून ताणें बरें केलें आनी तें नर्स जावन आतां परगांवांत आसा युरोपांत आसा नर्स जावन युरोपांत हांगा आसतना त्या आबाची साखरी करून तो मरोंक नासल्या बरी ताणें कितले फावटी ताणें मरच्या रिस्केर तावन ताणें सेवा दिवन मोग दिवन ताका एक लांबाक मेळचें केलें मोगाचें न्हू आनी तें भायर गेल्या उपरांत एका वर्सा उपरांत हांगा ताका एक औचित्य म्हणल्यार बरी पिडा आयली आनी तो सरलो आनी तें चेडूं थंय जावन आमकां फोन करता मोगाचें न्हू तसो सरलो हांगा सकाळीं तो पंत्यार एक 6 वरार सरलो ताका रातीचें थंय टायम तो राती ताका आनी मोद्या राती ताका थंय येवन ताचे कडेन रावन उलयता आनी ताका ताच्या आतां मोग केल्ल्याक देव बरें करूं म्हूण सांगता तो तें म्हणटा हांव पुनर्जीवन जावन हांगा आयला गे म्हणून हांव पुनर्जीवन पूण आमकां मेल्ल्यांक उठोवचो एक दीस आसा त्या दिसा उठता म्हणून आमचो बावड शिकयता पूण पुनर्जीवन म्हळ्यार यंस ताका एजिलिटी म्हणटा आमी आतां हांव चिंता मोगाचें न्हू हांव इटली आलो काल तांकां फोन करून बेस्ताचे शुभाचे फाटी म्हाका उडास आयलो तांचो हांव इटली आलो तांच्या गार्डनांत त्यो दाखो अश्यो उमखळटाल्यो तांच्या गार्डनांत ते दाकाची वाला ती काडिनात त्यो पूण खोल्यो बऱ्यो दाखो म्हणना आमी हेचे आलें खंयच्यो बऱ्यो पिकुल्यो त्यो सकयल पडटल्यो आतां सिजनांत त्यो वचून खावन सगळें म्हाका हांगाच हांव त्या गागडे भितर हांव गेलो पुरो आसल्या बरें दिसता दोळे धांपल्यार हांव तेचें खावचें आनी खोलीं फळां आनी परत जातात ते पिचस आनी परत कांड हांवें केल्ले खोलीं बरीं फळां खावंक मेळ्ळीं ती फ्रुट्स त्यो पुराक केल्यो उडास आयलो तांच्या गार्डन भोंवलीं फुलां पळयल्लीं त्या सांगात हांव जेवले एक स्पेशल ती म्हाका बिस्किट केके बरी ते बिस्कीट दिताली खोली बरी म्हणना ती खावन च्या म्हाका च्या करून दिताना ती पुरो म्हाका एकदम उडास आयलो ताचो पूण एकाच सेकंड हांव हांगा पूण सगळें पळोवन आयलो थंय आमी कितें चिंता थंय वचोंक जाता पुनर्जीवनपण म्हळ्यार आतां अमेरिका वचूंक लागता थंय येता त्याच सगळे चिंता पता तक्षण एका सेकंडान अमेरिका आसल्या बरी तुमी दुबाय वचून आयल्यात थंय पळयलें आतां परतून उडास जाल्यार भुरग्यांच्या घरांत तुमी बसल्या बरी जाता तुमकां ती चिंतल्या बरी थंय वचोन पावोंक जाता आनी तांकां एजिलिटी म्हणटात पुनर्जीवनपणांत आमकां असली एजिलिटी मेळटाचें तें देणें मेळटा एजिलिटीचें पुनर्जीवन एकाच चिंतल्या कडेन एकाच खिणान आमी थंय पावता एकाच खिणान आमी युरोपा पावता एकाच खिणान आमी हांगा आसा एकाच खिणान बंटवळ आसा एकाच खिणान सुरतकल आसा एकाच खिणान उडपी आसा कारवार आसा चिकमंगळूर आसा बेंगळूर आसा सगळ्यांनी आसा एकाच खिणान आमी सगळ्यांनी आसा आख्खें एजिलिटी म्हणजे एजिलिटीचें देणें एका जाग्यार हांव आनी एका जाग्यार तक्षण वेचें चिंतना तक्षण वेता हांव पळय तसली एबिलिटी तसली तांकां आमकां ह्या पुनर्जीवनपणांत मेळटली मोगाचें न्हू चवथो मुख्य विशय जावन आसा पुनर्जीवनपणांत चवथो विशय जावन आसा आमी ह्या संवसारांत आसतना खंयच्या रितीन देवाचो मोग केल्लो आनी ताची सेवा केल्ली तें आमची महिमा बरीत जावंक रुपांतर जाल्लें तें आमची कूड आतां दाखयता आतां मोगाचें न्हू हांवें ह्या संवसारांत आसतना जेजूचो मोग कितलो केला कितली ताची सेवा केल्या तितली म्हजी कूड महिमे बरी जाता तितली म्हजी महिमा दाखयता हांवें जेजूचो कसो मोग केला देवाची कशी सेवा केला देवाचो मोग कितलो केला तो मोग हेरांक कितलो दाखयला तशें म्हज्या महिम्यान तें परजळटा ती म्हजी महिमा दाखयता म्हाका मेळची महिमा दाखयता देखून जेजूचो मोग केल्ल्यान ताची सेवा केल्ल्यान ती आमचे महिमे बरीत जावन रुपांतर जाल्ली आमची कूड दाखयता जेजूचो मोग केल्ल्यांची कूड जेजूची सेवा केल्ल्यांची कूड देवाची सेवा केल्ल्यांची कूड महिमे बरी जावन परजळटा म्हणून जेजूचें पुनर्जीवनपण दाखयता देखून आमी देवाच्या मोगाक हेरांच्या मोगाक सेवेक ओत्तू दिजे कित्याक म्हळ्यार तो मोग केल्लो सेवा केली कूड महिमे बरी जावन रुपांतर जावन
आतां परजळचे दाखयता. धाकल्याक जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या कुडीर गाय आसले. ते आमच्या बापाच्या मोगाचे, कित्याक म्हळ्यार बापाची मांडावळटी, आमच्या मोगाच्यो गुर्तू जेजूच्या कुडीर ते गाय आसले. आतां पुनर्जीवनपणांत ते गायी हाताचेर, पांयांचेर आनी कडवळाचे गायी ते जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या कुडीर आसले. आनी आतां ते महिमे बरी जावन परजळटात. ताचे मोगाची खरणी दाखयता. जेजून केल्लो मोगाच्यो गुर्तू ते वचनात. आमी बापाचो मोग केल्लो, हेरांचो मोग केल्लो गुर्तू तो वचना, त्यो महिमे बरी जावन परजळटात. ते आमचे हेरां खातीर केल्ले, आमी हेरांच्या बापाच्या मोगांत दाखयल्लो मोगाच्यो गुर्तू आमच्या महिमे बरी कुडीर आसात, ह्या महिमेच्या कुडीरात. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, नियाळ करया. संवसाराच्या सोडवणाऱ्याचें पुनर्जीवनपण संवसाराचो सोडवणाऱ्यांक आयिल्लो आनी ताचें पुनर्जीवनपण आज आमी नियाळटाना. हें नियाळटाना ताच्याच नव्या जिवितांत आमी भागीदार जावंक दिल्लें आपोवणें आमी नियाळ्या. म्हाका आपोवणें दिलां, म्हाका इन्विटेशन दिलां. ताच्या पुनर्जीवनपण जाल्ल्या जिवितांत हांवें भाग घेवंक म्हाका इन्विटेशन दिलां. ताच्या पुनर्जीवनान संपूर्ण तरान समजोवंक, ताचें पुनर्जीवनपण संपूर्ण तरान समजोवंक, निदान तें समजोवंक आमी तांचो भागीदार जावंक आमकां आपोवणें दिलां. आनी हें प्रयत्न आमी करी जाय. थोड्या संगती ह्या मतींत दवरच्यो गरजेच्यो. कित्याक म्हळ्यार तें कितें म्हणून आमकां कळीत करता. थोड्यो संगती आमच्या मतींत दवरचे. पुनर्जीवनपणाच्यो थोड्यो संगती आतां आमी आयकल्ल्यो संगती पुरा काळजां मनान दवरून मरये बरी आटयच्यो. त्यो थोड्यो संगती आमी काळजान दवरून आटयचे. त्यो आमकां मस्त गरजे. पुनर्जीवनपण आमचें मुखलें पुनर्जीवनपण कसलें गे म्हणून आमकां तें कितें गे म्हणून आमकां कळच्याक त्यो आमी मतीन दवरून जागोवन दवरून थोड्यो संगती मतीन दवरच्यो मस्त गरजेच्यो. आमी पुनर्जीवनपणांत भागीदार अती महिमेन भरिल्लें चिंतूंक असाध्य. आमी पुनर्जीवनपण भागीदार जावचें तें अती महिमेन भरिल्लें. तें पुनर्जीवनपण इतलें भागीदार जाताना आमी इतलें महिमेन भरतावंगी तें आमचें महिमेन भरचें आमकां चिंतूंक असाध्य. कली महिमा चिंतूंक असाध्य. हें आमी आज आचार सितांव चिंतूंक असाध्य जाल्लें गटान आमी आज आचार सितांव. ती महिमा आमच्यान आटापूंक जायना, चिंतूंक जायना. त्यो व्हडल्या महिमे आमकां राखून आसा. जिवान जेजू मरणाक, देदेस्पराक, डिविजनाक सलवणी दिवूं दी. हर एका मरणाक तो सलवणी दिवूं दी. पिवण्या वरवीं, पाडसोवया वरवीं आमी मरचें आमचें जिवीत ताका सलवणी दिवन आमचें जिवीत राखून दी. आनी प्रत्येक जावन देदेस्पराक सलवणी हाडून दी. आनी आमचें तें वांटे फांटे जावचें, डिविजन जावचें हाका सलवणी जेजू हाडून दी. जेजूय मरणाक सलवणी देवान दिली. जेजून मरणाक सलवणी दिली, देदेस्पराक सलवणी दिली, वांट्या फाट्याक सलवणी दिली आनी तो पुनर्जीवन जालो. तशेंच आमकां कोण पळय देदेस्पर करता, आमच्या मरणाचें हाडटा तांचे सलवणी दिवून दी. आनी आमचें तें जिवीत, आमचें तें संतोश, आमचें तें समाधान आनी आमची मिसांवांची उर्बा वयर उठोवन दी. आमचें जिवीत वयर उठोवन दी, उर्बा वयर व्हरून दी. आमचो कुटुंबाचो एकवटू आनी इल्लो घट करून तो वयर उबारून दी. सोम्या कुटयिल्लो देव आमची उर्बा, आमच्या कुटुंबाचो संतोश सोड करून दी, उबारून दी म्हूण मागया. आनी प्रत्येक जावन आमचो भावार्थ उठोवचें करून दी. जेजू कुटयिल्लो सोमी आमचो भावार्थ उठोवन दी, आमचो बरवसो उठोवन दी, आमचो मोग सोडून दी, आमचें सुख समाधान समृद्धी सोडून दी. जेजूक महिमा जावन दी. हालेलुया, क्रिस्त जिवान जाला. तुमकां समेस्तांक भागी पास्कांचें फेस्त हांव मागतां. दिव्यवाणी